साळगांवान हॉर्टिकल्चरची खूबशीं स्टॉलां आसा आनी हॉर्टिकल्चरच्या माध्यमांतल्यान सरकार लोकांक रेट परवडची म्हणून सातत्यान प्रयत्न करीत आसा आनी आमचे सरकार येयल्याक तर म्हाका सांगूंक खोस भोगता की तांच्यांनी आनीक आयटम वाडयले आनी लोकां पर्यंत लोकांक बरें आनीक कडधान्यां मेळची, क्वॉलिटी कडधान्यां मेळची, वेजिटेबल क्वॉलिटी मेळची म्हणून तांचो प्रयत्न चालू आसा. आमकां सगळ्या साळगांवकारांक ह्या भाजयेचो, फुलांचो आनी फ्रुटाचो बरो आस्पाद घेवपाक त्यांच्या माध्यमांतल्यान जातलो अशी आशा बाळगता. आम्ही काही दिसा फाटीं माननीय मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी आमचे जे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचे ऑफिस आहा त्या जाग्याचेर आमी एक आउटलेट ओपन केल्ले, ते चालूय आसा. तेजे उपरांत आमी एक ठरयलें की गोंयभर अशी आउटलेटां उक्ती करची जेणे करून लोकांक रोजगार निर्माण जावचो. तेच भशेन गोंयान जे फुलाची लागवड आतां ह्या दिसांनी जायत आहा, खूब भाशेची पॉली हावजाच्या अंडर पॉली हावजान लोक फुलां रोयता पूण तांकां मार्केट ना. ह्या लोकांकूय गोंयच्या शेतकाऱ्यांक मार्केट उपलब्ध करून दिवचे ह्या हेतून आमी गोंयभर हे तरेचे आउटलेट घालपाचें ठरयिल्लें आहा. तांकां ट्रेनींग, तांकां लागणारी सगळी सवलत, फुलां, जो कितें हेल्प लागता ते सगळें कॉर्पोरेशन करतले जेणे करून गोंयच्या शेतकाऱ्याक त्याचो फायदो जातलो. प्लस गोंयच्या बाकीच्या लोकांक जे आउटलेट घालतले तांकां एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातले. हो कॉर्पोरेशनाचो हाचो फाटलो हेतू आसा. आतां आमी जे ठरयिल्लें आहा की पयले सुवातेर पयल्या ह्या 15 दिसां भितर आमी 8 जाग्यांचेर 8 सिटींनी जेंच्यांनी आमकां एप्लाय केल्ले आहा आनी म्हापसा, अस्नोडा, दोंगरी, वास्को, फोंडा आनी काणकोण ह्या भागांतसूनय ट्रेनींग कंप्लीट जाल्लें आहा. ह्या लोकांक आमी येणाऱ्या 15 दिसां भितर आउटलेट दितले. 35% तांकां प्रॉफीट मार्जीन दिवन सुद्दां आमी एक एश्युरन्स दिता की मार्केटा पेक्षा 40% सवाय हो तुमकां पुष्पगुच्छ गावतलो. कारण तर लोकांनी जाता तितले फुडें येवन हे आउटलेट घालचे. सालिगांवान हिस्ट्री केली म्हणून फुलांचे हे फर्स्ट स्टॉल इन गोवा. यू कॅन केटर सगळ्यांक पळय आमचे पयले साळगांवकारांक आनी आख्खे गोंयांक आमी वी कॅन केटर द प्रॉडक्ट्स मेड बाय द फार्मर्स अँड एग्रीकल्चरिस्ट अँड द फ्लोरिस्ट इन गोवा. So this is our aim, to be able to accommodate the farmers who are growing their products in Goa.